धरा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. या तू पाव रे बाबा चंद्रार बीन पावोंगा म्हाका. आणि आता आम्ही वयता डेंटिस्ट. पय 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 रेडी जाता गाडी. रेडी जाता पय रेडी जाता पय. तुका हांवें कितें हाडला. पापुती ए बापच्या हे 150 रुपयाचे टी शर्ट मेळ्ळे गो म्हाका. तेच तुका हाडला. कसले डिकीन दवरला अशें यो गो फुडें यो गो मातशें. 150 रुपयाचे तुका हे हाडला टी शर्ट हांवें. चलता म्हाका म्हाका पूण टी शर्ट बरें आसोंक जाय. 150चे जाव. 150 रुपयाचे तुका बाजारांत 50चे जाव. बाजारांत म्हाका बरें दिसता तसले टी शर्ट काडता. टी शर्ट हाडला चलता म्हाका. कितें कितें सांगनाका सारकें सांग. हय रे अबो हो आत्माराम मात्र गट फॅन खंय जाता. हो थँक्यू सो मच. काय पोपा ए बाई तुका 150 रुपयाचे टी शर्ट हाडला. 150 रुपयाचे टी शर्ट. ही टी शर्ट दिसता भैया. ए बाई धरा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आग कशी हा. आपने गाड़ी मांगी गाड़ी मिल गई आपको. बरी हा. आणि कितें हाडला पळय तुका. कितें सरप्राइज सरप्राइज. आज सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज है. बिरयानी तो मस्त है. घे हो तुका. थँक्यू. आणि ही तुका कांगाची शीर हाडल्या वांगडा हांवें. हेल्मेट तू घालून ही गाडी चलयतले. हे बरें हा हेल्मेट. म्हाका आवडूंक ना हेल्मेट. म्हाका हेल्मेट नाका. नाका तुका. कार्टून एडिशनाचे हेल्मेट जाय. कार्टून एडिशन. दीदी आपको कैसा लग रहा है गाड़ी. बहुत बढ़िया मस्त दिख रहा है ना. देखो कितनी औसम दिख रही है. दीदी आपके ऊपर ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है. ओला बसून गाड़ी चालू मरे. चल चल. डायरेक्ट वाह. आता चालू करता. गाड़ी चालू मरे. आणि आता आम्ही वयता डेंटिस्टा कडेन. म्हाका एक्चुअली वचपाक नाका आसले कित्याक की म्हाका बाबा खूब भंय दिसता. लास्ट टाइम केल्लेले हाणा खूब म्हाका पेन जाल्लेले. सोंसू नाका आसले इतले पेन. आता कितें जाता ते पळोवया. सो गायज हे पळय डेंटिस्टा कडेन वयच्या पयलीं आमी हांगा येयल्लेली उदीक भरलाले पळोवपाक. पळयात हांगासर कसले उदीक भरला ते पावरफूल. आज हांगा तुका उडोवया आनी तुका घालया आनी नुस्तें गरोवया. तू हे जॅकेट बिकेट जावन कोण जावन येयला. MJ5 मायकल जॅक्सन. सो गायज हे आमी अजून नंबर प्लेट लावना गाडयेची. म्हाका नंबर कितें पडला तोय खबर ना. पळोवया मागीर बुकाचेर आसतलो. सो मागीर तो घालया. वाह पापा की परी चलयता गाडी. या तू पाव रे बाबा चंद्रार बीन पावोंगा म्हाका. सो गाईज फायनली हे पळय अंकिता डेंटिस्टा कडेन गेला दात मोडपाक आपणाचो. हांव आतां वेट करता हांगासर. पळोवया आफ्टर वेट करून जालें काय वेट करता हांगासर. पळोवया कशे किचो मारता पळय ते. भायर सरले काय दात दुखता करून. हे पळय हे डेंटिस्टाचें क्लिनीक आनी हांगाल्यान पळय सारकी फेरीबोट दिसता पळय. हांगासर हांगा रावता फेरीबोट. हांगासर पावरफूल न्हू. हे पळय ती पळय कावर पयले कितले पयस हा.
आणि हांगासर पळय काय बरो व्यू हा. ही आल्दोनची सिमेट्री. बट आय प्रे टू जीजस, आय प्रे टू गॉड, देवा कडेन मागता की हांगासर कोणूच येवचो न्हू म्हणून, आनी हे अशीच सिमेट्री अशीच बंद आसची, केन्नाच हांगासर कोण येवचो न्हू म्हणून हांव देवा कडेन मागता. सो हांव आतां डॉक्टरा कडेन येयल्लेलें आसा आनी पळोवया म्हाजो टर्न केन्ना येता तो. म्हाका बाबा खुबूच भंय दिसता की म्हाजी दाढी. लास्ट टायम म्हाका खूब पेन जाल्लो. आय होप आयज म्हाका पेन जायना जाल्यार पुरो म्हणून. आनी अवी पळय भायर वेट करता. आतां कितलो टायम लागतलो कोणाक खबर. हांव तरी भितर बसला पण अवी पळय भायरूच आसा. अरे 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 कोण येयलो? कितें केलें तुजें? व्हडलें इंजेक्शन घातलें दातान आनी मारले आनी मागीर पळय कितें नट कशें घातला आनी टायट केला. हय आतां 15 तारखेर परत आपयला. फुडल्या म्हयन्याच्या? ना ह्या म्हयन्याच्या. आतां दुखता? ना कांयच पेन जायना. वा बेटा वा, मौज कर दी बेटा. पावस पडलो पळय, हेंच सूख आतां आमकां. हे जो व्हडलो पावस पडटा खबर आहा हांगासर. पावसान आतां पळय रावन रावन वाज येयलो पळय. सीदीस कितलो पावस तो पळय. आतां ऑलमोस्ट आतां आमकां 20 मिनटां जालीं पावसाक रावला. ऑल बिकॉज ऑफ हेज्या खातीर. हेज्या खातीर म्हाजी नवी गाडी आतां भिजता. कितें करता काय हो? सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है. गाडी लांग आनी म्हणूंक सॉरी शक्तिमान. म्हाका एक सांग, कोण ब्रश बी करिना ना तेंचे दांत टणटणीत कित्याक आसता आनी कोण ब्रश करता तेंकां कॅविटी कित्याक लागता? कित्याक ते गोड्याचे मुतकी आसात. ना एक्चुली हांवें जाल्यार खूब जाणांक पळयलां कोण ब्रश बी करिना जाणा तेंचे दांत सारके बरे, कॅविटी बी कांयच ना. आनी आमी दोनदा ब्रश करून सुद्दां आमचे दांत पिड्ड्यार जाता. गोड्याचे मुतकी आसा आनी आमी कितें गोडूय चड खायना तरी कोण. सो गायज फायनली आमी डेंटिस्टा कडेन वचून घरा कडेन पावलेली आसा आनी अंकिताची बरी पातळ जाल्लेली आसा. कितें पातळ जाल्या ते सगळ्यांक खबर आसा. दांत बरे करून सगळे साफ केल्लेले आसा आनी ते कितें केलां कोणाक खबर, तेकाच खबर आनी डॉक्टराक खबर. सो गायज आमी आयज येयल्लेली आसा डिनर करपाक. खंय येयल्या आमी डिनर करपाक? आल्दोना. हय खंय आल्दोना खंय येयल्या आमी? आल्दोना रेस्टॉरंटान येयला. मागीर हांवें थोडीच म्हटलें शेतान बदल्यान. तूं म्हटलें मरे कितें न्हय पचकयता. आयज बरें कितें जेवण ऑर्डर मारया मागीरच्या मागीर पळोवया. म्हाका भूक लागल्या. चल. तुजी नेवी गाडी येयली, तूं आतां खुश? हय तर हांव खूब खूश आहा म्हणून हांव तुका आयज पार्टी दिता. पयशे तुजे? हय पळय. जावं बाबाक बेस्ट जालें. चल. म्हाज्या आनी बॉल्सांतले पयशे वयचे ना. तूं म्हाका गाडी दिली हांव तुका पार्टी दिता. बरें आहा तर. आनी गाडयेचे पयशेय दिया मागीर फाल्यां परवां. सो गायज एपय आमचे येयल्लेले आसा किंगफीश, लेफो आनी हे किंगफीश अवी खातलो पळय. आपणाच्या वाटेन दवरला आनी म्हाज्या प्लेटीन फक्त एकूच घातला. तूं आतां बिरयानी खातले? बिरयानी केल्या आमी ऑर्डर पळय. आतां फटाफट बिरयानी खावया. चल या घरा, पावस येतलो आतां. सो गायज आमी हे पळय हांगासर येयल्लेली आहा. गाडी घेतल्या न्हू हेका, सो हांवें हेका आतां टोपी घातली जेवणाक. आनी हे पळय सेराडोरा हाडपाक धाडला. हें पळय भितर गेला सेराडोरा घेता. मज्जा म्हजी आयज. पोट भरून जेवलो अरे आता कुछ मीठा हो जाए. मज्जा मज्जा. सो गायज आतां आमी चल्ली घरा कडेन. बरें पोट भरून खाल्लें. आतां डायरेक्टली तुमकां घरा कडेन मेळटा. अरे बाबा म्हज्या, अरे 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 तूं घरानूच गाडी चलयतले? खंय खंय पळय
पावस पडलो हाडला त्याच दिसा पावस पळय गाडी सोमतीच तांबडी अशी दिसात ना गाडी नेई गई पळय फाल्यां म्हाका बरी वॉशिंग सेंटरार वचून बरी धुवची पडटली कितें करता रिपेर करता गाडी ना रिपेर करता मोडटा काय काय सो गायज फायनली आमी जेवण बीन रेडी जाल्लेली आसा भायर आमी डिनर करपाक गेल्लेली पोट भरून जेयले सगळे सारखे आहा आयज तुमी पयलो आयज आमी नेवी गाडी घेतलेली आसा देवाच्या कृपेन तुमच्या सपोर्टान अशीच तुमचे कडेन बीन गाडी अशी अशें हांव देवा कडेन मागता दोज हू ड्रीम हॅविंग सच स्कूटर्स मोटरसायकल हांव प्रे करता की तुमच्या सगळ्यां कडेन मेहनतीचो फळ येवचो आनी एक गाडी तुमच्या घरान आसची दुसरी गजाल म्हणटा ते वी बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली आनी मिडल क्लास फॅमिलीन अशी एक धाकटुली गाडी येवप म्हणजे वन ऑफ द बिगस्ट थिंग आमकां जाल्यार ते एक धाकटुली गाडी एक व्हडले हेलिकॉप्टर कशें यू कॅन से दॅट मेहनत करून जी वस्त घरान येता पळय दारार येता पळय दॅट फील इज अलग टोटली डिफरंट सारकी आनी मेन म्हणटा तें कितें फाल्यां आमी देवळान गाडी दाखोवपाची आसा चर्चीन फादरा कडल्यान ब्लेसिंग्स घेवपाचे आसा मस्जिदानूय दाखोवपाचें आहा म्हाका जाले बाबा सगळे देव एक समान लोक हेजी तेजी ती हे करता पळय नाकाल्ले ते सेंटिमेंट हर्ट करता नाकाल्ले विडियोज करता देवा कडेन देवाचे वायट बरें उलयता आमी तांकां सपोर्ट करिना वी डोंट सपोर्ट सच थिंग्स वी बिलीव इन ईच एंड एवरी गॉड ईच एंड एवरीथींग अशेंच गायज एक टायम असो आसतालो जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना वी हॅड नथींग कांयच नासलें आयज देवाचे कृपेन बारीक सारीक कितें आसा तितून हॅपी आहा आय डोंट एक्सपेक्ट टू मच खूब येतले अशें बीन केन्नाच एक्सपेक्ट करिना वॉट एवर वी हॅव दोन टायमाचे गोठे मेळटा जेवपाक वॉट एवर वी हॅव टोटली गूड बेस्ट आय विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी कोणी काम करपाक फुडें सरला कामाक वयता कोण गाडी घेवंक सोदता तो आय विश यू ऑल द बेस्ट फाल्यां तुमचे कडेन एक बरी गाडी येवची म्हणून सो गायज आमची व्हिडिओ लायक जाली जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा दोज हू आर न्यू टू आवर चॅनल प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब खूब सारो सपोर्ट दाखया मोग करा आमचे आतां 700 सबस्क्रायबर जावपाचे आसा तुमच्या सपोर्टान तुमच्या आशिर्वादान सो गायज मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन गुड बाय ते गेला वाज हाडपाक पापा की परी थंय गाडये वांगडा कितें तरी करता आज येयलो येयलेल्या की गाडये फाटल्यानूच पडला